कुट्टाळेचो आमदार आंतोनियो वाझान न्यू कॅज्युलिटी ब्लॉकाचे उक्तावण केले। कुट्टाळेच्या थळाव्यांक कॅज्युलिटी ब्लॉकाची खूप गरज असली। चडशा लोकांक तेजो फायदो जातलो। आनीक 20 खाटींच्या हॉस्पिटलांची कुट्टाळेकारांक गरज आसा, तसो प्रस्ताव भलायकी मंत्र्याकडेन मांडला। आंतोनियो वाझान सांगले। हांगासर आमी प्रायमरी हेल्थ सेंटर कुरपावाडो आयज आमी जी कॅज्युलिटी ब्लॉक जे न्यूज इनॉग्रेट केल्ले आसा आनी हांव पयले सुवातेर आमचे जे पारादीप फर्स्ट एड लिमिटेड हांकां तशेंच आमचे बाकी तेंचे स्टाफ ऑफिसर जे आसा तांकांय हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक हांगासर आमचे जे कुरपावाडो हेल्थ सेंटर तशेंच आमचे हांगासर डॉक्टरूय आसा। खरेंच हे आमचे जे पारादीप फर्स्ट एड लिमिटेड हांणी जो आयज शहराचो जो हो प्रोजेक्ट घेतलेलो आसा हांव ताका काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा। तशेंच हांव जाणा आमचे कोर्टाली हांगासर जे प्रायमरी हेल्थ सेंटर आसा ही पयलीं लोक येवपाक खरेंच फाटीं फुडें सोदताले, पूण आतां पळयलो जाल्यार तुमी लोक आख्खोच हांगासर आमचे कुट्टाळेचो न्हू जो वेर्ना इलेक्ट्रॉनीक सिटी आसा, बाकीचे आमचे सांकवाडचो लोक आसा जावं आमचे दुसरे कॉन्स्टिट्युएन्सी देखून लोतोली एसआयचो देखून हितून हेल्थ सेंटरान येतात। आनीक हांव मागता हो आमच्या लोकांनी जो आमचे जे कॅज्युलिटी जे ब्लॉक आसलो सारको धाकटो आसलो, पूण आयज आमकां फ्रिली भोंवंक जे आमचे पेशंट आयले जाल्यार देखून आमकां मातशें फ्रिली लोकांक थिंगा बसपाक पेशंटाक हाडपाक फ्रिली आमकां मेवता। आनीक एक म्हजी एक प्रपोजल आसा आनी हांव ऑलरेडी आमचे हेल्थ मिनिस्टर सरा कडेन हांव उलयलां आनी हेज डिमांडाकूय हांवें एसेंब्लीन पॉयंट घातलेलो आसा। हांगासर एक आमकां एक 20 बेड आमकां जाय, कित्याक म्हाका दिसता हांगासर आमचो इतलो लोक येता आनी आमच्या केन्नाय रातच्या टायमार कितें जालें जाल्यार आमकां भरपूर प्रॉब्लम जाता। म्हजो एक प्रपोजल आसा आनी हांवें जाता ती भाशेन आमचे मिनिस्टराक हेल्थ मिनिस्टराक सांगलें, तेणें एक्सेप्ट केल्लें आसा, पूण आपूण पयलीं इन्स्पेक्शनाक येता सायडीन आनी पळयता आनी तो हांगासर इन्स्पेक्शनाक घेवपाचो आसा। आनी जरी तर आमचे 20 बेड तर आमकां हांगासर जाले जाल्यार आमकां आमचे कुट्टाळे एरिया लागीं जे आसा ताका बरेंपण जातलें आनीक हो लोकांक भरपूर फायदो आसा आनी हो लोकांक फायदो काडचो। खुशालकायेचो दीस आमच्या कोर्टालीम, बिकॉज हेल्थ सेक्टर इज अ सेक्टर नोबडी कॅन सी डिनाय इट। सगळ्यांक खूब गरजेचो, व्हडल्यांक तशें धाकट्यांक। बट आय वूड ऑल्सो लायक टू थँक पारादीप फॉस्फेट लिमिटेड फॉर टेकिंग दीस इनिशिएटीव थ्रू दियर CSR फंड्स। आनीक दुसरे सुवातेर जे भाशेन आमच्या MLAन सांगला, आमचो MLA दीस आनी रात आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी पासत वावुरता हें तरी आमी जाणाच। एक म्हयनो फाटीं वेन आय अकंपनीड आर MLA टू द GMC तेन्ना जायते वस्तू न्हू आमचे MLAन हेल्था बाबतीन सुप्रिटेंडंट ऑफ द GMC तेजे मुखार घातले एंड अश्युरन्सूय बीन आमकां मेळ्ळे जायतेच। सो आय वूड ऑल्सो लायक टू थँक आर MLA, because every time no कितें आसता, these are the projects which we as a panchayat आमच्यांनी करपा जायना, but it is only through MLA's help and MLA's cooperation that we can do it। आनी म्हाका दिसता आमचो MLA सदांच आमचे बराबर आहा आनी मुखारूय बीन आमचे बराबर आसतलो। आमची वाटचाल CSRची जवळ 2 वर्सां पयलीं सुरू जाल्ली। कोविड जे पॅन्डेमीक जाली तातूंत आमकां खूब कितें शिकयलें की हेल्था खातीर लोकांक कशें त्रास जाता, दोतोरांनी कितले त्रास काडले, एडमिनिस्ट्रेशनांनी कितलें काम घेतलें हें आमी स्वता पळयलां। आमकां फॅक्टरी चालू दवरपाक सुद्दां एडमिनिस्ट्रेशन आनी हेल्था सायडीच्यान खूब मदत जाली तेन्ना। आनी हालींच जर तुमी पयले 2 म्हयन्या फाटीं आमी चिखले हॉस्पिटलांनी एक CSR एक्टिविटी केल्ली। सो ही आमची दुसरी धाकटीशी पण ही दुसरी एक्टिविटी आमची CSR अंडर एज अ गिव बॅक टू दी सोसायटी, कित्याक सोसायटीन आमकां तसो मदत केल्ली आसा इन टर्म्स ऑफ हेल्थ आनी एडमिनिस्ट्रेशन। आमचे आमदार बाब बी आमकां ज्या कडेन आमकां जी गरज लागता, ते फॅक्टरी चलोवप म्हणजे एका मनशाचें किंवा एका ऑर्गनायझेशनाचें काम नासता, तातूंत एक 2000 फॅमिलीज काम करता आनी खूब कितें एडमिनिस्ट्रेटीव आसता। थंय लोकल जे एडमिनिस्ट्रेशन आसा तांची मदत लागतात आनी ते आमकां सदांच मदतगार आसता। सो तांकां जेन्ना कितें जाय आसता तेन्ना आमी सदांच अशे उबे आसतले। एज वेल केलोसी, सांकवाळ and other places आमकां एक बरी संदी जावन आसा। आमच्या एमर्जन्सी आमकां कॅज्युलिटी नासली, आमकां हॉस्पिटलान GMC एज वेल एज सावथ डिस्ट्रिक्ट तितून वचचें पडटालें। हांव मागता लोकां कडेन हाजी संदी घेवन एक बरो फायदो काडचो आमचे कोर्टाली जावं कुरपावाडो PCC हेका। GOA365 खातीर नितीक्षा गांवकर, हिरू महाले आनी संगीता ओली।